विठ्ठले माझे माय माऊली, हे यो विठ्ठले माझे माय माऊली, हे यो विठ्ठले माझे माय माऊली. आलिया गेली आरती धाडी घे रूप, आलिया गेली आरती धाडी घे रूप. पंढरपुरी आहे माझा, पंढरपुरी आहे माझा माय बाबा, देवा माय बाबा. हे यो विठ्ठले माझे माय माऊली, हे यो विठ्ठले माझे माय माऊली, हे यो विठ्ठले माझे माय माऊली. आज विसर्जन सांगपाचे किती हा विसर्जन म्हटलं सेलिब्रेशन न्हू 9 दीस गणपतीचे आम्ही सेवा केल्ली हा आणि आज लास्ट दीस गणपतीचो सगळे आमचे मुरगांवचे लोक येयल्ले हा ह्या सेलिब्रेशनाक. आता सेलिब्रेशन करता करता आता आमचे आतिशबाजी असतले, फायर क्रॅकर्स आतिशबाजी, त्याच्यानंतर मागीर आम्ही गणपतीचे विसर्जन करतले, दिंडी मारीत बायणा वयतले आणि गणपती बाप्पा मोरया. मुरगांवचा राजा हे 16 वर्स आणि आईज आमचो 9 दिसाचो वार्षिक सार्वजनिक गणपती असता. मुरगांवच्या राजाचो नावान आख्ख्या सड्यावयले लोक, तसे आख्खे मुरगांवचे लोक, तसे आख्खे गोंयसूर लोक या मुरगांवच्या राजाचे दर्शन घेवपाक लागून येता. आयज आमी पळयता जे मुरगांवच्या राजाच्या उत्सवाक जे लोक अफगाणी लोक तूं हांगा पळयता, जे सगळे जण आयज विसर्जनाक लागून एकत्र येयलेले आसा. पळोवपाक गेलो आखो सोडो सकयल देवाला अशें म्हणूंक शकता. सगळे लोक हांगा एकत्र येयलेले आसा. भितर कसली भेदभाव धरनासतना सगळे जण देवाचे आशीर्वाद घेवपाक लागून येयलेले आसा. त्याच प्रमाणे ज्या भावनेन श्रद्धा जे लोक हे कमिटीवाले जे मुरगांवच्या राजाची कमिटी आसा ते जे आयोजित करता, म्हाका दिसता की तेंच्यांनी मनातसून जे ते आयचो प्रोग्राम करता 9 दिसाचो गणपती सार्वजनिक गणपती, त्याच्या भितर तांचो आयज 9व्या दिसा महाप्रसाद दवरता. ते एवरी वर्सा कितलेशे लोक ह्या महाप्रसादाचो स्वाद घेवपाक हांगा मुद्दाम येता. आणि त्याच प्रमाणे अशें म्हणणे आसा की खुबशे लोकांचे जे मनांसून तूं मुरगांवच्या राजा कडेन मागता ते खूब जाणांचे कामां जी आसा ती पूर्ण जाल्लेली आसा. हांव मागता असो मुरगांवच्या राजाचो आशीर्वाद आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचे, सड्याच्या लोकांचे, आख्खे गोंयकारांचेर तेणें दवरचो आणि अशी सगळ्या लोकांची प्रगती जावं आणि सगळ्यांक बरो आशीर्वाद दिवं. तेंची फॅमिली, तेंची भुरगीं बाळां, घरान सगळी फॅमिली सगळी सुखाक रावची.